दिवचले वन मावळिंगे पंचायतीच्या 5 नंबर वार्डात उमेश गांवकार आणि भालचंद्र गांवकाराची टाय झाली। दोघांकूय 100 मतां पडिल्ली। मागीर चीट काढून विनर थारायलो आणि उमेश गांवकाराच्या गळ्यात माळ पडली। और ये लगा उमेश कुमारजुव्यान नंदकुमार शेट एका मतान जिखलो। ओल्ड गोवा पंचायतीर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाचे पॅनल आयले। पॅनलाचो मुखेली नीलकंठ भोमकार आणि वीरेन गांवकार हांचे मदीं टाय जाल्ली। टॉसार निर्णय जालो आणि नीलकंठ जिखलो। हांव टॉसार जिखलो आणि एक देवान एक बरें सरप्रायज दिल्लें आहा गोंयच्या साहेबान की अशें सुद्दां जावंक शकता। बरे मनीस केन्नाच फाटी उरना आनी गोंयच्या साहेबाचो आनी गोमंतकेश्वराचो हांव मना पासून आभारी आहा। कित्याक नाल्यार मिराकल म्हणटा म्हणजे आश्चर्य अशें केन्नाच घडोवंक शकनासलें। आनी हेज्यान फुडें डिवेलॉपमेंटाचो इतकें हें जातलें तुमी पळया। मिनिस्टराचो डिवेलॉपमेंट आसतलो काय एक साद्या पंचाचो डिवेलॉपमेंट आसतलो। नव्यानूच जाल्ल्या केळशी पंचायतीत साल्वादोर जुजे फर्नांडीस आणि दीपा नायक हांची टाय जाल्ली। त्या उपरांत पोस्टल बॅलेटाचेर मेळिल्ल्या एका मताच्या नेटार साल्वादोराक जेत मेळ्ळो। पालये पेडणे पंचायतीच्या 1 नंबर वार्डात प्रशांत पालयेकार टाय जाल्या उपरांत टॉसाचेर जिखलो। माझो टाय जावन विजय जाल्लो हो देवाचो विजय आसा अशें हांव सांगता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।